गडनतलो दर्यो आपोय तसा उठा जागी जाया स्वप्ने अयेदूळ स्वप्ने उन्नतली स्वप्ना स्वप्ने अयेदूळ स्वप्ने उन्नतली स्वप्ना. मोगाळ युवजणांनो, ह्या दिसांनी तुम्ही एका रितीच्या आकांतांत आसात. थोड्यांनी अजून एग्जाम बरोवंक ना, थोड्यांची एग्जाम जाल्या पूण रिजल्ट येवंक ना, थोड्यांक मुखार खंयचें फील्ड विंसचें म्हणली भिरांत एके वटेन जाल्यार आनी थोड्यांक फुडल्या शिकपाक ह्या कामाक भायल्या गांवांक वचूंक फौजायतगी आशिल्लो फुडार मेळात गी म्हणली भिरांत आनी एके वाटेन. ह्या गोंधळा मदें आमच्या मोतींक उजवाड दिवचो आमच्या भवार्थान आमचो गट आसा जाल्यार कसली कोरोनात असली वादळां आमी फुड करूंक शकता. देखून सांपावल म्हणटा आमचो भवार्थ आमी सदांय जिवो दवरूंक जाय. हें भवार्थाचें केंड फुंकून पेटोवन सदां आमी जळटें सांबाळूंक जाय. तुमचो भवार्थ फुंकून पेटोवन जळटो सांबाळूंक कार्मेल किरण हे ल्हानशें प्रयत्न करता. भवार्था संबंदी तुमकां कसलेय समस्या या सवालां आसल्यार दया करून आमकां तिळशिया. तुमच्या सवालांक आमी जापी दिवंक प्रयत्न करतले. फाटल्या अंगड्यांत 5 जाणांची सवालां आयिल्लीं, त्या सवालांक आमी जापी दिल्ल्यो. ह्या पोटी सुमार 7 सवालां आयिल्लीं आसात. तांतलीं परत 5 मात विंचता, बाकीचीं मुखल्या आंगड्याक दवरता. तर गळाय करनासतना आयच्या सवालांक आमी या. पयले सवाल आसा डेरिशाचे. डेरिशाचे सवाल कितें म्हणून आतां आमी आयकूं. गुड मॉर्निंग फादर. मुझे नाव डेरिशा आणि हांव सेक्रेड आर्ट्सान 10वी क्लासीन शिकोवन आसा. मुझे सवाल हे की बायबलांत आनी सायन्सान मस्त फरक आसा. बायबल आमकां सांगता की आमी आदावांनी एवेतावन आयल्या, पूण सायन्स आमकां सांगता की आमी ह्युमन एवोल्युशनरी प्रोसेसांतावन आयल्या. खंयचें सारकें आनी खंयचें सूख आमी बायबलांत आसले सगळे आसा तशें घेवयेत गी. बरें डेरिशा, तूं विचारलें सवाल भोव जोगतें. न्हय मात्र युवा जाणांनी बगार संवसारांतल्या व्हडल्या व्हडल्या विद्वानांनी विचारचें सवाल तर विचारलां. सायन्स आनी रिलिजन, सायन्स या विज्ञान आनी धर्म ह्या विशयांत जायती चूक समजणी आसा. दाखल्याक सायन्स धर्मविरोध, सायन्सान सगळें सोदून काडलां, सायन्सान देव ना म्हणून रुजू केला, सायन्स जाणां आसलीं देवाचेर पातयेनात, देवा वयर पातयेनात. इट्स ऑल सुपरस्टिशन, विशफूल थिंकींग, ब्रॉन्झ एज मिथॉलॉजी अशें. असल्या चिंतपान जाणवाय जळकना, बदलाक तांच्या चिंतपानाची उतराळाय आमकां धर म्हणून दिसता. पयल्यान पयलें तुवें हें समजचें की सायन्स आनी रिलिजन, विज्ञान आनी धर्म एकामेकाक विरोधी न्हय, ती एकामेकाक पूरक. ही दोनूय शेतां एका मुळाव्या सोदनेर आसा. ही दोनूय शेतां सताच्या सोदनेर आसा. विज्ञान एका वस्तू फाटलें सत अन्वेषण करता जाल्यार एक धर्म सर रचलेल्या वस्तू फाटलें सत अन्वेषण करता. तांचे मदलो फरक इतलोच. सायन्स एक रचलेले वस्तूचेर प्रयोग चलयता, सायंटिफीक मेथड यूज करून एका वस्तूचें ताळमूळ सायन्स सोदून काडटा. पूण धर्म तशें करिना. कित्याक देव एक वस्त न्हय, ती एक्सपेरिमेंट करूंक जायना. ती सर वस्तूक रचली वेळा आनी जाग्या भायली एक सकत. देखून सायन्सान देवाक प्रूव करूंक जायना. तो आसा गी नांगी म्हणलें वामकुल दिवंक जायना. कित्याक तसलें वामकुल सायन्साचे परिदे भायर आसा. आतां तुज्या सवालाक येवचें तर बायबल सायन्साचो एक टेक्स्ट बूक न्हय. तो आमकां सायन्स शिकयना. पूण सायन्साच्या हिस्पा भायलीं, सायन्साच्या परिदे भायलीं थोडीं सतां प्रतिमांनी, रुपकांनी ह्या सांकेतीक रुपार बायबल पिंतरावंक प्रयत्न करता. उत्पत्ती ग्रंथाचो बरयणार आदाम येवेच्या त्या अपुर्बायेच्या काणये मुखांतर
इतलेंच सांगूंक अपेक्षिता की देवान आमकां सर्वांक रचलें. ताच्या सारक्याचे आनी सुरपायेचे करून देवान आमकां रचलें. बरें आनी वायट विंचचें स्वतंत्र दिवन ताणें आमकां रचलें. एक निर्दिश्ट मिसावन दिवन ताणें आमकां ह्या संवसारी धाडले. हो असो सारांश हे काणयेचो. देखून डेरेशा, बायबलान सांगिल्लें आसा तशें आमी घेवचें न्हय. कित्याक बायबलान जाय तें सांगलां तें गरजेचें न्हय. पूण हो बायबल आमकां कितें शिकयता तें गरजेचें. बायबलाचो कॉन्सेप्ट कितें आसा, या थीम कितें आसा, द ट्रॅजेक्टरी म्हण आमी म्हणटा तें गरजेचें. आनी ती बायबलाची शिकवणूक इगर्ज मातेच्या संप्रदायांत कशी शिकयल्या, कशी अणकार केल्या, कशी इंटरप्रेट केल्या तशी आमी घेजय शिवाय आमकां जाय जाल्ल्या परी ती इंटरप्रेट आमी करची न्हय. एका उतरान आमी ह्युमन इवोल्युशनांतावन आयिल्ल्यान जावंक पुरो, या केमिकल इवोल्युशनांतावन आमी आयिल्ल्यान जावंक पुरो, पूण अल्टिमेटली आमी खंय तावन आयिल्ल्या? अल्टिमेटली आमी देवातावन आयिल्ल्या. देवाच्या विशिश्ट योजना आनी म्हाका एक विशेष पात्र खेळोवंक आसा. त्या देखून ताणें आमकां ह्या संवसारी धाडलां. वी आर नॉट बॉर्न बाय चान्स, बट वी आर सेंट इन टू दीस वर्ल्ड बाय गॉड्स अल्टिमेट चॉयस. Thank you, Derisha, for your wonderful question, and God bless you. बरें, फुडल्या सवालाक आमी या. फुडले सवाल विचारता मेलरॉय लेस्टर क्रास्ता. ताचे सवाल कितें म्हणून आमी पळोवया. फादर, म्हजें नांव मेलरॉय लेस्टर क्रास्ता. हांव कुलशेखर कॉडेल फिगर्जीचो. हांव सेक्रेड आर्ट्स हायस्कुलांत 10वे क्लासीन शिकोवन आसा. साबार तेंपादोन म्हाका एक दुबाव आसा. आमी सर्व म्हणटा देव एकच आनी तो तरी एक देव, बाप, पुत्र आनी पवित्र आत्मा. देव एक जाल्यार आमी सांता भक्तां कडेन कित्याक मागता? तेय देवगी. बरें, मेलरॉयचे सवाल आसा, आमचो देव एक जाल्यार आमी कित्याक सांता भक्तां लागीं मागचें? तेय देवगी. तुजें सवाल वाजबी मेलरॉय, कित्याक जायत्यांक ह्या विशीं चूक चिंताप आसा. आमकां आजचो देव एकलोच. ह्या एका देवातय ते एक जण आसा. तशें म्हळ्यार ते एक देव न्हय, बगार ते एक जण तरी तो एकच देव. सांत भक्त खंडीत देव न्हय, ते महिमेवंत जाल्ले देवाचे सेवक. ते महिमेवंत जाल्ले देवाचे सेवक. तांचे कशें संवसारीक तशें सर्गी मोगाचें जिवीत. मोग म्हळ्यार आमी शर्ता वेळ हेरांचो मोग करचो. तांकां आजून मोग करूंक साध्य आसा. म्हणजे सांता भक्तांक आजून मोग करूंक साध्य आसा. देखून ती आमचो मोग करतात, ती आमच्या पासून मागूंक शकतात. त्या देखून आमी सांता भक्ता लागीं मागचें. तशें म्हूण सांत भक्त आमकां मागलें दितात म्हणून न्हय, दिवचें सगळें सर्वेस्पर देवान. पूण ते आमी सांताच्या मजतींनी मागूंक साध्य आसा म्हणून आमच्या पवित्र सभेन आमकां शिकयलां. सांताच्या मजतींनी आमकां आमी मागलें मेळोवंक साध्य आसा. पूण खंयच्याय व्हडा सांता लागीं मागल्यारय आमचें मागणें आखेर करचें आमी क्रिस्त आमच्या सोम्या मरिफात. न्हय गी, तुवें आयकलां जावंक पुरो. आमी खंयचेय मागणें खंयच्याय व्हडल्या सांता लागीं आमी मागोवंक पुरो, पूण तें सगळें मागणें, ती सगळी मागणी आमी आखेर करची क्रिस्त आमच्या सोम्या मरिफात. फुडें सांता भक्तांक आमी मान दिवचो, तांच्या लागीं मागचें न्हय, मात उपकार मागोवंक. बगार तांच्या पुण्यवंत जिविताची देख घेवंक. तांचें जिवीत आमकां एक उक्तो दवरिल्लो वांजेर. तांचे जिणे रीत आमची करनासतना आमी जर तर तांच्या लागीं उपकार विचारल्यार हांव चिंतना ते आमकां मागिल्लें फावो करतले म्हणून. परतून सांगता, तांची जिणेची रीत आमी अनुकरण करनासतना फकत उपकार मात्र आमी तांच्या लागीं विचारल्यार ते आमकां मागिल्लें फावो करचें ना. देखून मेलरॉय, तुवें देवा लागीं मागिल्ल्यान कांय चूक ना. पूण सांता भक्तांच्या नांवांनी तुवें मागल्यार तें चूक न्हय, तें आनीकी बरें. पूण आमी तांचें जिवीत पयलें जाणा जायचें. तांचे थोडे शेगूणपणी आमी अनुकरण करीचे, आमच्या जिणेंत ते जियेचे. आनी
मागतना केदाळे देवाची कशी वय जाल्यार म्हणून तुवें मागल्यार खंडीत जावन देव तुका डायरेक्ट दितलो या संत भक्तांच्या विनवणीद्वारे तुवें मागलें तुका फावो करतलो. देखून एका उतरान सांगचें तर संत भक्तां लागीं मागचें चूक न्हय, पूण तांचे लागीं आमी मागता आसतना तांच्या जिवीती आमी अनुकरण करूंक प्रयत्न करीचे. तवळ मात्र संतांच्या मजतीन मागलें आमकां खंडीत फावो जातलें. देव बरें. फुडल्या सवालाक आमी या. फुडल्या सवाल विचारता लिरॉय जस्टन क्रास्ता. लिरॉय जॉस्टन क्रास्ता ताचे सवाल कसो जालें म्हणून आतां आमी आयकुया. फादर, म्हजें नांव जावन आसा लेरॉय जस्टीन क्रास्ता. हांव 10th स्टँडर्डान शिकून आसा. म्हजी फिरगत जावन आसा लोरेटो आनी हांवें शिकचे इस्कॉली लोरेटो. आमी तेगा जाणां भुरगीं आसा. म्हजो धाकटो मालगडो आनी हांव मदलो आनी म्हजे भयण धाकटें. म्हजें सवाल जावन आसा हांव आनी म्हजो धाकटो रिजन नासतना रिजन आसतना दोनी फावटी झगडे करता. हे झगडे रावूंक म्हाका सजेशन जाय. म्हज्या भावा लागीं संबंद बरो ना, ताचे लागीं मोगान जियोवचें कशें म्हणून विचारता लिरॉय जॉस्टन क्रास्ता. मोगाळ लिरॉय, तुज्या धैर्याक आनी प्रामाणीकपणाक हांव मेसवता. पयल्यान पयलें हें तुवें समजचें की ल्हानपणार आमी भाऊ भयणी एकामेका लागीं झगड पडटा. हें स्वाभावीक, तातूंत कांय विशयच ना. ह्या विशयान आमी भियेचे या चड चिंतीचे म्हणून कांय ना. जायते फावटी ल्हानपणार आसले झगडे आमी परिपिकायेक पावतना तेन्ना पयस जाता. ते उपरांत आसना. हांवें म्हज्या भाऊ आनी भयणी लागीं जायते झगडटालो हांव ल्हान आसतना. पूण व्हड जाल्या उपरांत हांव ताच्या लागीं एक फावटीचे झगडलो ना. बगार आमी भोव मोगान आसा. देखून तूं भियेनाका. फुडारांत सगळें बरें जातलें असलो एक आशावाद दवर. दुसऱ्यान ही एक संगत तुवें मतींत दवरची. तुवें तुजें चिंता बदलियत, पूण हेरांचें चिंताप तुका बदलूंक जायना. देखून तूं तुकाच विचार, कित्याक म्हाका आनी म्हज्या भावाक सोमा पडना? म्हाका लागून गी या ताका लागून? जर तर तें तुका लागून तो तुजेर रागार आसा जाल्यार, तुजे लागीं झगडटा जाल्यार तें कारण कसलें म्हणून सोदून काड. जावं पुरो तूं आळसाय करताय, तूं शिकनाय, चांगलें आयकनाय, पाड इश्टागत करताय, पाटी उलयताय, तुजी खुशी करताय, अशें करताय जाल्यार तुजें नडतें बरें कर. तो तुज्या बरेपणाक लागून तुजेर रागार आसा जावंक पुरो. या ताका तुजेर मोसोर ना. बगार तुजो व्हडलो भाव जावन तो एका बापायच्या स्थानार आसा आनी तुजो डॅडी घरा ना म्हूण तूं म्हणटालोय. तुज्या डॅडीच्या जाग्यार हो तुजो व्हडलो भाव आसा. तो तुजें बरें फालें आशेता जावंक पुरो. जर तुजेर रागार आसचें कारण ताका लागून जाल्यार तुवें कांयच करूंक जायना न्ही. थोडे फावटी आमी हेरांचो मोसर करता. म्हज्या की चड ताका तालेंत आसल्यार, इश्ट आसल्यार, वडिलांतल्यान ताका प्रोत्सव आनी पाठिंबो मेळटा जाल्यार, ताका सोबाय आसल्यार हेरांक मोसोर जाता. हेरांक मोसोर जाता म्हणून आमी कांय करूंक जायना. आमी ताका समजोवचें, ताका सुदारसून व्हरचें, तांचे पासून मागचें. असल्या कसल्याय कारणाक लागून तुजो भाव तुज्या लागीं झगडटा जाल्यार ताका सोंसून व्हर. ताच्या लागीं तूं रागार जायनाका. ताका समजून घे. तुजी सोंसणीकाय, तुजें सैराण ताका समाधान दिवंक शकतलें. आनी तो बऱ्या मुडार आसतना एक दीस ताच्या लागीं बऱ्यान उलोवंक, ताका कुमो करूंक तूं विसरनाका. चक्कड सारकें जातलें. आमी तुजे पासून मागता खंडीत जावन तुका फुडारांत बरें जातलें. देव बरें करूं. फुडलें सवाल विचारता क्लरिशा. क्लरिशाचें सवाल कसो जालें म्हणून आतां आमी आयकुया. गुड मॉर्निंग फादर. म्हजें नांव क्लॅरिशा. हांव सेंट ॲग्नेसान म्हजें सेकंड PUC शिकतत आसा. हांव एंजेलो फिरगजीची. फादर, बायबलान सांगलां की आदावानी एवेन आडवारलेले फळ केले, त्या देखून आमकां मरण आयलें म्हण. हे आडवारलेले फळ म्हळ्यार कितें? आनी एकल्याच्या पातकान आमकां सगळ्यांकी बाधक कशें जावचें? आडवरलेलें फळ म्हळ्यार कितें? बरें क्लरिशा. आडवरलेलें फळ म्हळ्यार ॲपल या मोसंबी न्हय.
जी रुपाकां उत्पत्ती ग्रंथाच्या बरयणारान बरयल्यांत तांकां वेगळोच आनी गुणायचो अर्थ आसा. आडवरलेलें फळ म्हळ्यार जें देवाचें म्हण आसा तें आमी आवंडेवचें आनी आपार सुनचें. जो कितें देवाचो म्हण आसा त्या अधिकाराक, त्या स्नानमानाक, त्या प्रभावाक, ह्या देवाच्या खाशेल्यापणाक जबरदस्तेन आपार सुनचें आनी आपणावचें, ताचेर प्रभुत्व चलोवचें. इंग्लिशांत हें अपुर्बायन सांगीत, arrogating oneself the unique and distinct prerogative of God. Arrogating to oneself the distinct and unique prerogative of God. दाखल्याक पळय, जीव दिवचो कोणी आनी तो काडचो कोण, तो अधिकार कोणाक आसा? देवाक मात्र आसा न्ही गी? देवाचें हें प्रेरोगेटीव कायनान आपारसिलें. कायन आनी आबेलाची काणी तुका कळीत आसा. हें देवाचें प्रेरोगेटीव कायनान आपारसिलें. ताणें कितें केलें? ताणें आपणाच्या भावाक जीवशी मारलें. जें देवाचें आसलें तें हक्क ताणें आपारसिलें आनी देवाकच ताणें सवाल केलें. सुरविल्ल्या मनशांनी म्हणजे आदाम आनी एवेन पातक केलें म्हळ्यार मनशा कुळान देवा विरोध वचून पातक केलें म्हणून अर्थ. ही पुर्वजाची पातकां उत्पत्ती ग्रंथाचो बरयणार एका फाटल्यान एका अध्यायांत उत्पत्ती ग्रंथाच्या पयल्या 11 अध्यायांनी अपुर्बायेन विवर्सिता. जावं पुरो तें आदाम एवेचें अविधेयपण, कायनान केल्ली ती खून, त्या उपरांत आयिल्लो बुर्तुगल, नोयेचें विणगेपण या ताचें पिवणेपण, ताचे उपरांत बाबेलाचें बुरूज इत्यादी. पुर्वजांचें पातक मुखले पिळगेक कशें बादक जाता अशें म्हणून तूं विचारलें. तो संपें पळय, आमची वडिलां पिवणी जाल्यार, ड्रंकर्ड जाल्यार तो वसो ती ओडणी आमकां भुरग्यांक येता. भुरग्यांनी कांय चूक करूं ना जावं पुरो, पूण वडिलांच्या पातकाचो परिणाम आमच्या भुरग्यांचेर पडटा या आमकां भुरग्यांक तो लागता. आनी एक दाखलो दिता पळय, आमच्या पुर्वजांनी आमच्या परिसराचें रक्षण करूंक ना, ताचो परिणाम आतां आमी भोगून आसा. आनी आमच्या परिसराचें रक्षण आमी करूंक ना तोवळ आमचे पिळगेक आमी केल्ल्या पातकाची आमी ख्यास्त भोगूंक दिता. एका मनशाच्या पातका वरवीं संवसारांत मरण आयलें म्हळ्यार तें सैमीक मरण न्हय. सैमीक मरण आमकां सगळ्यांक येता, तें स्वाभावीक, तें चुकोवंक आमकां जायना. पूण हांगा सांगलें मरण तें आत्मीक मरण, देवाच्या मोगातावन वेगळें जावचें मरण. तें मनशाच्या अविधेयपणाद्वारे आयलें. तेंचं पवित्र पुस्तक आमकां शिकयता. देव बरें करूं. क्लरिशा, तुज्या अपुर्बायेच्या सवालाक आमी फुडल्या सवालाक या. फुडलें सवाल विचारता एन्सनाचे सवाल कसले म्हणून आतां आमी आयकुया. फादर, म्हजें नांव एन्सन. हांव मारल फिरके दिसो. हांव बेतनी हायस्कुलान शिकता 10वी क्लासीन. म्हजें क्वेश्चन जावन आसा, म्हाका मस्त राग येता आनी राग आयल्या वेळार काळ्या करता म्हाका कळना. म्हाका थोडी सजेशन जाय. एन्सना, तुका राग येता म्हूण तूं म्हणटाय, पूण रागिश्ट मनशा बरी तूं दिसना. हांसून तुवें सवाल विचारलें. बरें एन्सन, पयल्यान पयलें हें तुवें समजचें की सकट राग पाड न्हय. रागान 2 तर आसात, बरो राग आनी वायट राग या खोटो राग. बरो राग बरो, तो राग आमकां येचे, त्या रागान पातक ना. एक टिचर आसा, एक पुलीस आसा, एक आवय या बापूय आसा, व्हड भाव आसा, तांकां जर राग येना तांच्या हाताखाल आसली आमी बरी जायना. देखून तांणी थोडे मोठीन दाखोवनचो तो राग आसा पळय तो सकारात्मक राग. तांकां राग आयिल्ल्यान आमी बरी जाता. पूण आनी एक तराचो राग आसा, तो वायट राग. तो आमकांय बरो न्हय आनी हेरांकय तो बरो न्हय. तसलो राग हेरांचें बरेंपण आसना, हेरांचो नास आसता. तसलो राग आमी करूं नजो म्हणून सोम्यानच आमकां सांगलां. दुसऱ्या, राग एक बोगाप, एन इमोशन. आमकां बोगडां केदाळ येतात आमच्या चिंतपा द्वारे.
चिंता पयलें येता आनी त्या उपरांत बगप येता या इमोशन येता आनी बगप क्रमेण एक निर्दिश्ट करण्याक आमकां व्हरून पावयता. इंग्लिशान सांगता थॉट लिड्स टू इमोशन, इमोशन लिड्स टू एक्शन. देखून तुवें राग येताना तुजें चिंताप कसलें म्हणून तुवें सोदून काडचें. जायते फावटी हें चिंताप नेगेटीव आसता या नकारात्मक जावन आसता. दाखल्याक हे एक चिंता पळय, हांव चिंता हांवूच एक संवसाराचें केंद्र, या हांवूच ह्या सगळ्या संवसाराचें केंद्र. सगळो संवसार म्हजे भोंवतणी घुंवचय, सगळ्यांनी म्हजें आयकचय, सगळ्यांनी म्हाका हांवें विचारलें तक्षणां दीज. केदळा तुजें असलें चिंताप आसा त्या वेळार तुका नेगेटीव इमोशन्स येतात आनी हे नेगेटीव एक्शनाक व्हरून तुका पायता. देखून तुवें कितें करचें, असलें चिंताप बदलीचें. तवळ आपशेंच तुजी बोगणां सारकीं जातात. दुसऱ्यान थोडे फावटी आमी अशें चिंतचे आसा की राग आयल्यार ह्या रागान विचारल्यार म्हाका मागलें तक्षणां मेळटा अशें म्हणून. रागान हेरांक जोर केल्यार ती आमकां आयकतात, हांवें सांगलें करतात. थोड्या काळाक हें सोमाज जावंक पुरो, पूण अशें रागिश्ट जावचें, रागान जियोवचें आमच्या व्यक्तित्वाक बरें न्हय, आमच्या भलायकेक पाड. देखून केदाळ तूं मोगान रावताय तसलीं सकारात्मक बोगणां तुज्या व्यक्तित्वाक सोब दिता. तुका सगळ्यांचो सहकार मेळटा, तुजो फुडार नंदन जाता. देखून नकारात्मक राग पयस कर, थोडो सकारात्मक राग उक्ता करूंक प्रयत्न कर आनी हो सकारात्मक राग तुजे वयरच तूं काड, हेरांचेर न्हय. तुका बरें मागता आनी सांगता. गॉड ब्लेस यू. सत्तेचे तुमच्या दुबाव नाकात, कोण पावस खंय थांबा नाकात. युवजण